विसा उपरांत तुमकां येवकार। काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंग राणे हांच्या हस्तुकी सांखळे खेळामळाच्या उदरगत कामाचो शुभारंभ जालो। ह्या वेळार सांखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी हजर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर सांखळेच्यान चंदू मांद्रेकर। बरो प्लान केल्लो आसा, तेजी कार्यवाही तितले बेगीन जावनी, कित्याक आयच्या ह्या 21व्या शतकान ह्या युगान शिक्षणा शिवाय पर्याय ना। पण शिक्षणाचे स्थान म्हणजे नुसती शाळाच न्हू आनी शाळेच्यो खोल्यो न्हू, हो ग्रावंडूय आसता, खेळपाचो ग्रावंड। हांगा वांगडा कशे लोकांक घेवन टीम वर्क कसो करचो, लोकांक भुरग्यांक आपल्या पंगडाचे जे भुरगे आसता टिमीचे तेंच्या वांगडा कशें कोऑर्डिनेशन करपाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा शिकयल्यो वयता। त्या तरेन आमकां फुडली पिढी बरी वाडलेली जाय, सांखळेची प्रगती नेटान जाल्ली जाय आनी सगळ्यांनी जर वेवस्थीत काम केलें। आयज वदळ सांगल्या प्रमाणे नुस्तें हांगाच न्हू, लोक पुला वयल्यान फुलां बिलां पुजा केली, मागीर पाप केलें, घाण केली, कित्याक ती पुजा आनी ते सगळें व्हरून न्हंयत उडयप, प्लास्टिकच्या बॅगेन घालप आनी वयता वयता स्कुटर टाक करून उडोवप। खुबदां पळयलां, मांडवी पुलाचेर जाल्यार सदां जाता तें। आनी आरोग्याच्या दृश्टीन स्वच्छता ही जायच, परंतु भुरग्यांक खेळपाक बरो ग्रावंड जाय। जाणट्यांक सुद्दां म्हाका दिसता आमच्या धर्मेशान सांगलें की धर्मेशान न्हू, म्हाका दिसता आमच्या प्रागणान प्रवीणान सांगलें तें आतां सोंपलें आमचें। ना रे बाबा, तुका आनीक जगोंक जाय जाल्यार बरें हांगसून 2-4 रावंड सदीं सकाळीं मार, तुका रावंड जायच आसलो। आनी ते आमी धर्मेशान केल्ला, फुडाकार घेतला, तेचो प्लॅन हांवें पळयला, जाता तितलें बेगीन कर। कित्याक लक्षांत दवर, फुडल्या 2 वर्सांनी इलेक्शन आहा तुजें घर। तुमी न्हू हांगा उपस्थित आहा सगळे चडशे भुरगे आनी जाणटे हांगा खेळून गेलात। ते ग्रावंडाचे डेव्हलपमेंटाचे काम आज उक्तावण फाउंडेशन स्टोन म्हाका संदी मेळ्ळी साहेबाच्या हस्तेन, जेंच्यांनी प्रत्येक प्रकल्प सांखळेन उद्घाटन केल्लें आसा आनी तेंच्या हस्तेन आयज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी आमी आयज कंप्लीट केली। ताका लागून एक गर्वाची गोश्ट आमकां सगळ्या सांखळेकारांक